विसवा उपरांत तुमकां येवकार। मडगांवच्या काँग्रेस कार्यालयात शेनवारा दक्षिण गोय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर जो डायस हांची निवड जाली। ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार, आमदार दिगंबर कामत, रवी नाईक, फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, आदले खासदार फ्रांसिस डिसुजा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमी इमिजिएटली जे आमी टार्गेट दवरलेले आसा ते एक्चुअली येता आमी म्हणटा बूथ कमिटी जावपाक जाय, हो आमचो अल्टिमेट उद्देश। पूण आमी इमिजिएटली उठून अकस्मात धांवपाक फास्ट लागले जाता आपण आमी संघटना एक वर्स जाली आमच्या ऑर्गनायझेशन इलेक्शना खातीर बिजी आशिल्ली। सो आतां आमी ब्लॉक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाक जाय। ऑफिशियली इलेक्ट आमचे सगळे ब्लॉक कमिटी जाल्यात, ऑफिशियल डिक्लेअर करपाचें उरलां, पूण सगळ्यांनी काम कॉमेस करचें। कोणेच रावची न्ही की ते अनाउन्समेंट जातले आनी ते काम करतले म्हणून। सो खंयच्याच ब्लॉकान रावची न्ही की ऑफिशियली येतले म्हणून सगळे ब्लॉकान जे इलेक्ट जाल्ले आसात तुमी काम कॉमेस करात आनी प्रत्येक ब्लॉक सेम रवी बाबाचे सजेशना भितरूच एड करता की प्रत्येक ब्लॉक जशें आयज जो बाब फंक्शन करता की चार्ज घेता आसतना तुमी बीन सब फंक्शन करा, कारण तुमकां ब्लॉक प्रेसिडेंट तुमी इलेक्ट जाल्ले आसात। तुमचे सोयऱ्यांक आपयात, तुमचे फ्रेंड्सांक आपयात, बरे मागप्यांक आपयात, एक जागो ल्हानसो ठरयात तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी अशेंच तरेचे फंक्शन करुया। 40 फंक्शनां गोंयभर जातली, 40 तरेचे आमचे न्यूजूय लागतले आनी आमचे कितलेशे ब्लॉकांक जे आमचे वर्कर आसा तेंचे कडेन आमची मेसेज पावतली। त्या निमित्तान आमी संघटीत करतले, त्या निमित्तान आमी कोणा आपयल्ले जे आमंत्रणाचे लिस्ट तयार करतले। आमी जाता तितले बेगीन सगळे एकवटान रावन मुखार या आमचे 2018 पार्लमेंट इलेक्शनाक आनी आमचे यंग प्रायम मिनिस्टर राहुल गांधीचे हात बोट करून। आज लोक सरकाराचे बद्दल बरे उलयना, भितरल्या लोकांचे रिएक्शन घेता, लोक कदाचित भायर उलोवपाक एक वेळा भिता आसतले, पण प्रत्येक जाण भितरल्यान सांगत आसता। आनी ह्या संदेचो फायदो घेवन जर दक्षिण गोंय काँग्रेस कमिटीन जर दक्षिण गोंयांत जर ऑर्गनायझेशन बांदून काडलें जाल्यार म्हाका खात्री आसा हांवें सांगलां त्या भशेन टार्गेट 21 सीट अशें दवरपाचें। 5 सीट 10 सीट 15 सीट 21 सीट टार्गेट दवरपाचें, तें व्हडलेशें अचीव जावपाना। हांव चीफ मिनिस्टर आसतना 7 दिनाची 2 इलेक्शन हांव जिखलां, एक बाय इलेक्शन आनी एक जनरल इलेक्शन। आमचे बरोबर व्हडले व्हडले रथी महारथी आमचे बरोबर नाशिल्ले, म्हाका खबर आहा, खूब जाण आमचे बरोबर नाशिल्ले त्या वेळाचेर, पूण आमी पूर्णपणे दक्षिण गोंय सामको पिंजून काडलो। पयले खेपे 21,000 मतांनी जिखले, दुसरे खेपे 14,000 मतांनी जिखले। आनी म्हणून शक्य ना अशें ना, शक्य आसा। कार्यकर्त्यांचेर सगळें अवलंबून आसा। कार्यकर्त्यांनी जर बरें ऑर्गनायझेशन सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बांदून काडलें जाल्यार जो म्हज्या मतान जो कॅन क्रिएट ए हिस्ट्री ऑफ विनिंग ऑल द 21 सीट्स फॉर द काँग्रेस। गोंयांत तुमी पळयलें आयज चीफ मिनिस्टर ना, गोंयची परिस्थिती न्हिदलेली आसा। सो आमच्या गोंयकारांनी सबंद देशांत आमी आयज दोळे उगडपाचे हो वेळ पावलो आसा। हो सरकार ते फकत तोंडान उलोवपी आनी कांय करून दाखोवपी न्ही, आनी आमी सगळे वद्दान आमी फाटीं वचत आसा। आयज आमी पळयले मायनॉरिटीज जावं बारीक लोक, दलीत, शेड्यूल कास्ट, फार्मर्स, ते कितेंय तरी उलयले पळयलें जाल्यार हे फाटले 4 वर्सांनी कितले जाणांचो जीव गेलो, थोड्यांनी कितल्यांनी जीव दिलो, कितली स्ट्रायको केल्यो, फार्मर्स मार्गार आयले, दलीत मार्गार आयले। हें आदी इतलें जावंक ना। हें कित्याक हे सगळे एक उलयतात आनी दुसरे करतात।